तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मजबूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास सगळ्यांक तुमकां ती बरी सांज दिवं आनी माई मोगाचो येवकार ह्या आयच्या दुसऱ्या दिसाक नोवेनाचे सान फ्रांसीस शावेराचे नोवेनाक कितें भाशेन आयच्या दिसाक ह्या सेवा धर्मीक रितीन आमी कितें भाशेन वांटो घेतना आयच्या दिसाक मिसाची मांडावळ सांबाळटा सेंट एन समुदाय माटवे सेंट थॉमस समुदाय व्हडलेंबाट आवर लेडी ऑफ वालांकनी समुदाय रेंद्राबाट आनी सेंट जोसेफ समुदाय कोपेलबाट सगळीं दाबोली रावतली आमची बाबा भयणां कितें भाशेन आज ती देवाक दिन वाचून हे मिसाच्या बलिदानान आपल्या आनी आपल्या कुटुंबा खातीर मागूंक लायता तर आमी तांचे खातीर मागुया देवान तांकां सगळ्या आशिर्वादान भरून बरे कृपेन आनी बरे भलायकेन तांकां राख आनी सांबाळ तशेंच आमचेय जोण एकल्या खातीर आमी मागुया आज आमचे मदें आसा फादर हेस्टन फेरांव पयलो तो कोपेलां आसलेलो कांसावली हांगासर आतां तो सिमनारीन फिलॉसॉफी शिकयता किरीत भाशेन आयच्या दिसाक देवाचे उतराची समजूण आनी मोडणी आमकां तो दितलो किरीत भाशेन फादर तुका माये मोगाचो येवकार आमचे फिरगोचेन तुजेर आनी तुज्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं आयज पवित्र सभा व्हडा दोबाच्यान जेजू सोगटा सर्वांचो राजाची परब समोरमता तशेंच 2025 ह्या सामान्य उत्सवाच्या वरोस मनान दवरून आज इंडियेची पवित्र सभा ह्या उत्सवाची तयारेचो दोबाचीक उक्तावणी करता म्हणजे 2025 वर्सां जालीं जेजून ह्या संवसारांत मनीस कसो जल्म घेतलो तो जेजू राजा खरो पूण तो एक बरो गवळी कसो सांडलोल्या मेंढरांक सोदूंक गेलो एक लेगून सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेना परबेचो सेवा धर्म 10 सांडलोल्या मेंढरू परत मेळटा तेन्ना स्वर्गार व्हड खुशालकाय भोगता म्हूण जेजू सांगतालो सान फ्रांसीस शावेर संवसारी मान जोडपाचे आशेन सांडलो तेन्ना बागयोंत इनासा वरवीं जेजून सान फ्रांसीस शावेराक सोदलो ताका आपलो मिशोनार कसो जिखून घेतलो आमी जोण एकलीं आमच्या उत्मीक जिवितांत जायते पावटी सांडलोलीं जाल्या जेजू आयज आमचे सोदीक येता तशेंच हुस्को काडून हेरां सांडलोल्याचे सोदीक वचूंक जेजू आमकां जागोयता तर हुस्क्यान बरोवन सांडलोल्यांक सोदूंक आमकां आयती कोर म्हूण ह्या मिसा बेटेन मागतना 2025 ह्या उत्सवीक वर्साक आमची ओत्मीक तयारी सगल्यांक ओत्मीक वाटेन फायद्याची जावंक ह्या मिसा बेटेंत मागुया आनी ह्या पवित्र बेटेंत फावो तें बरी वांटो घेवचे पासत सगलीं आमची पातकां ह्या वेळार आमी आमच्या मनांत हाडून देवा बापा लागीं आमी बोगसणे मागुया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हडलो अपराध ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं
आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी स्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सुखोद्वेधान देवा बापा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका वाचता तुझ्या थोर वैभवापासो आम्ही तुका वाखाणटा सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुत्राक सोम्या देवा देवा देवाचे तू संसाराचे पाप आमची काकृत तू बापाच्या उजव्याक पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे त्या कोरी देवा बापाचे जेसू ख्रिस्ता एकच तूं पोरी एकच तूं ईश्वर एकच तूं प्रार्थूया. या मिसा भेटेन खेरीत भाशेन मागुया आमच्या दर एका फॅमिली पासत समुदाया पासत जायती गुडीक मनशां आमचेच मदेकात मानसीक परिस्थितीक लागून गुडीक सांडल्यान आसतली गरीबसाणीक लागून गुडीक जिवितान सांडल्यान आसतली. आयज ह्या आमच्या भावा भयणीचो आमच्या कुटुंबाचो आमच्या समुदायांत रावतल्यांचे सगळ्यांचो उगडास करून देवा बापा लागीं आमी मागुया. सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा तुज्या मोगाच्या पुताक सोगटा सर्वांचो राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रचना
सुपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली. देखून पातकांच्या गुलामपणांतली सुटलोली सोगली रोचना तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावूं म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी रासवडकी चलयता सासनाच्या सासनांक. इजाकियाल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्पोर देव अशें सांगता, हांवूच म्हज्या हिंडाक राखतलो, आख्ख्या हिंडाची सोद कोत्तलो. जोळी मोळी शिपडलोल्या शेळयांक सोडयल्या गोवड्या भाशेन हांवूय म्हज्या शेळयांक सोदून काडटलो. दुवरेन आनी दाट काळोखाक लागून जंय जंय त्यो सांडून गेल्यात थंय थावन हांव तांकां सोडयतलो. हांवूच म्हज्या शेळयांक चोरयतलो आनी तांकां आड पडोश्यो कोत्तलो. असो उलयता तो दोनी सोरेस्पोर. सांडलोल्यांक हांव सोडयतलो, दुखवलेल्यांचे गाये बांदतलो आनी अस्कोच जाल्ल्यांक तिका गोट कोत्तलो. मोटी आनी मजबूत आसा तिका राखतलो. हांव तांचो खरो गवंडी जातलो आनी तुज्या म्हज्या हिंडा असो उलयता तो दोनी सोरेस्पोर. तुजें अशें जातलें, शेळया आनी शेळया मदें, मेंढऱ्या आनी बोकड्या मदें हांव नीट कोत्तलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, म्हजो गवडी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. परतून म्हणुया, म्हजो गवडी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गवडी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो सोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितल व्हांवता उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्मोल जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. जबाब, म्हजो गवडी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीज मार्गार म्हाका चलयता. काळखान कोड्यांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोणकें घेवन म्हजेशी उबो आसा. म्हाका दीस रात सांबाळटा, राखण करूंक धीर दिता. जबाब, म्हजो गवडी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पतात, पळयतात, तोटाक जातात. ताचे मुखार तूं म्हाका जेवण वांटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेल वारोयलां. खुशालकायेन मुरगोडटा म्हजो कांचो भोवन वता. जबाब, म्हजो गवडी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकूत बोलेंपण दर दिसाक म्हजेर व्हांवता. उर्शीत गोरान देवाच्या म्हजें ठिकाण सदांकाल. जबाब, म्हजो गवडी सोरेस्पोर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. भाग्योन पावलोन कोरीतकाराक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिदल्यान तांचेर प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. कित्याक एका मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्याचें पुनर्जिवंतपणूय आयलें. आनी जशी
आदामा सोवे सोगलीं मरतात तशींच क्रिस्ता सोवे सोगलीं पुनर्जिवन जातलीं. पूण सोगलीं क्रमा प्रमाणे आपआपल्या जाग्यार पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सोगलीं. उपरांत सोगले प्रधानाचो, अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो भस्म करून तो आपलें राज देवा बापाचे आधीन करतलो. आनी तेन्ना सोगटाची सोपाडणी. कित्याक आपल्या सोगल्या दुस्मानाक पांयां तोळा मोस्ती पर्यंत ताचे राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्माना मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मोड. जेन्ना सगल्यो वस्तू ताचे आधीन जातल्यो तेन्ना तोच पूत आपणाचे आधीन सगळें केलां ताचे आधीन आपणाकूच करतलो. हे पोरी देव सोगटा सोर्वाचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचें अवतरें. उद्गार. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सुदोवी. आमच्या बापा दाविदाचें राज येता तें सुदोवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या शिवासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवळणी शेळयांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोवूय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलोल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलोल्यानो येयात. संवसार रचलोल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें, हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली, बोनकोणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरीं मनशां असो ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें, तानेल्लो पळोवंक तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडेंत वा बोनकोणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या.
आनी रासा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावां भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलेल्या न्हू, सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उच्यांत म्हजे सरशिल्लीं कोडसरून वचात. कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवूंक दिलें वाडलें ना, हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवूंक दिलें ना, वाटसूर कसो आयिल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना, विंगडो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना, पिडेंत आनी बोनकोणींत पडलेलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार हीं ताका जबाब करतलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर वो विंगडो जाल्लो, पिडेंत वो बोनकोणींत पडलेलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना? तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी ही सासणाची खास्त भोगूंक आनी बरीं मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या भावां भयणांनो, राजा वा आमचेर राजकारभार चलयतली, आमचे सत्य चलयतली कोण भाशेन आसची, खंयचो राजा बरो, कशे भाशेन तो आपली काळजी घेता आपल्या राजाची, ती आमकां चोबरशी कोणाक आजून पासून गमोंक ना. आयडियल किंग, वॉट वूड बी एन आयडियल किंग, एन आयडियल गव्हर्मेंट. मोगाच्या भावां भयणांनो, जायते फावटी आमकां जाय बरो सरकार जाय अशें आमी म्हणटा, आमचेर राज चलोवंक. आनी बरें राज चलयतना कशे भाशेन आमची काळजी घेवची, कशे भाशेन आमकां राखची, सांबाळची, हो प्रश्न जायते फावटी आमच्या मतींत येता. इलेक्शनां पावल्या उपरांत आमी घडये तितलोच वेळ आमी चिंता, बरो सरकार आमकां मेळ्ळ्या पुरो. मोगाच्या भावां भयणांनो, आयज जेजूची ही व्हड परब आमी समरमता, सोगटा सर्वांचो राजा जेजू, जीजस द युनिवर्सल किंग. आनी अशें आमी म्हणटा आसतना मोगाच्या भाव भयणांनो, सगल्यांचो तो राजा, सोगटा सर्वांचो तो राजा. आनी ह्या राजाचेर जरी तर आमी लक्ष घातलें, नदर मारली जाल्यार, आनी ताका जरी तर आमच्या राजांची, आमच्या सरकाराचे जरी तर आमी ताका कंपेर केलो, म्हाका दिसता तातूंत 1% पासून आसचो ना, 0.00001% पासून आमी कंपेर करूंक जावचें ना. कित्याक हो राजा आयलो एक सादो चाकोर कसो जालो, देव तो आसलो पूण ल्हानवीक खालतो दुलोप चाकोर तो जालो. पूण मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी क्रिस्तांवां कशीं घडयेक ह्या आमच्या स्वम जेजू भाशेन, ह्या राजा भाशेन आमी जावंक आमच्यान जातलें, प्रयत्न केल्यार आमच्यान जातलें. पूण आयज आमच्या राजकीय मळार जरी तर आमी नदर मारल्यार कितलेच क्रिस्तांव आसात न्हू, कितलेच क्रिस्तांव आसात आमचे राजकारभारी, कोणूच जेजू कडल्यान शिकोंक ना दिसता. आयज ही परब तरी आयज परबे वरवीं तांच्या जिवितान वर्सां व्हडली ही परब आमी समरमता. आयज मागुया तांचे पासत, देवान तांचे मतीन कितें तरी घालूंक ह्या सोगटा सर्वां राजा भाशेन आपूण थोडे तरी ताचे गूण आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घालूं. भावा भयणांनो,
ह्या दिसांनी हांव नको जायतीं जाणां घोडेक तुमी पळयतालीं नासतलीं आमची चेडवां आसात तीं घोडेक ताणें घोडेक पळयलां आसतलें मिस युनिवर्स हो कॉन्टेस्ट जालो फाटीं थोडे दीस फाटीं हो कॉन्टेस्ट जालो आनी थंयसर एक ल्हान कंट्री केन्ना कोणें नांव घोडेक आयकोंक नासतलें पूण ही ल्हान कंट्री सावथ अमेरिका हांगासरली ह्या कंटेस्टंट ह्या कंट्रींतले शायनीस पलाशियो म्हूण हाका मिस युनिवर्स म्हूण घोशीत केलें आनी मिस युनिवर्स जाल्या उपरांत हे ल्हान कंट्रींतले निकारागुआ म्हणून ही कंट्री घोडेक आमी केन्ना आयकोंक नासतली एल साल्वादोर थंयसर लागींच ही कंट्री आसा जायतीं क्रिस्तांवां आसात थंय आनी ही जेन्ना वस्तरी जेन्ना तिका मिस युनिवर्स म्हूण बाचल्लें तेन्ना तिचो इंटरव्यू घेता आसतना तिणें बरीं उतरां म्हणलीं आनी इंटरव्यू घेता आसतना तिणें म्हणलें आय एम अ क्रिस्टियन आय एम अ कॅथलीक आय एम अ क्रिस्टियन आय एम अ कॅथलीक and this crown belongs to him, belongs to God. This crown belongs to the delegates who are here. मोगाच्या बाबूणांनी ताचीं उतरां आनी ते म्हणूंक लागले मागणें ताच्या जिवितांत मागणें ताका जायती संस्कार हाडटा इट मेक्स अ कम्फर्टेबल Prayer makes me comfortable. आमी नको ही उतरां खंयच्यान ताका फावो जाली आनी तेन्ना मोगाच्या भाव भयणांनो शायनीस पलाशियो मिस युनिवर्स ही आपल्या कंट्रीचेर ताची नदर मारली जाल्यार ही कंट्री आयज थंयसर डिक्टेटर आसा डॅनियल ऑर्तेगा आनी ह्या डॅनियल ऑर्तेगा ह्या मनशान एक ही आपली डिक्टेटरशीप स्थापलेली आसा आनी थंयसर क्रिस्तांवांक तो पिडापीड दिता कातोलीक मनशांक तो पिडापीड दिता सगल्यो ज्यो मादर तेरेजाची ज्यो ऑर्फनेजीस आसल्यो चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स आसले ती बंद केल्यात ह्यो माद्री भयणांक भायर घातल्यात मोगाच्या भाव भयणांनो थंयसर एक सेंट जॉन पॉल II युनिवर्सिटी आसली कॅथलीक युनिवर्सिटी ती बंद उडयल्या जायते याज्ञीक जे बिशप आर्च बिशप आसलो फामाद थंयसर तो ह्या सरकाराचेर आड उलयतालो म्हणून ताका डिपोर्ट करूंक चिंतलां जायतीं जाणां प्रिजनर्स कशीं क्रिस्तांवां जें कितें वायट चलता ताचेर निशेध मारतालीं देखून तांकां भायर आयल्यात भावा भयणांनो असल्या हें जिवीत जियेतना आमचें क्रिस्तांवपण आमचे मुखार येता आमचे क्रिस्तांवपण आमचे मुखार येता आनी हालींच डिप्लोमॅटीक रिलेशन्स आसलीं ती वॅटिकन ही ताणें बंद उडयलीं करितास हें ऑर्गनायजेशन आसलें लार्जस्ट चॅरिटेबल ऑर्गनायजेशन आसलें तेंवूय कॉन्फिस्केट करून सगळी वेल्थ ताणें आपली केली मोगाच्या भाव भयणांनो आयज तरी तर हो क्रावन मिस युनिवर्स हो क्रावन ह्यो तरीक फावो जालो तांचे कंट्रीन जातालें वायट समाजाचेर मुखार तें दिश्टी पडलें आमचे मदेकात आसतना आमच्या जिवितांत जातालें वायट आमी ताचेर नदर घालूंक गरज आनी ह्या वायटाचेर आमी निशेध मारूंक गरज तेन्नाच की आमच्या ह्या सोडवंडाराक आमचो राजा आमचो धोनी म्हूण आमी स्विकारूंक पावतल्या आयच्या वाचपांचेर आमी नियाळ केल्यार हो राजा कसलो एसेकिएल प्रवेदाचे पुस्तकांतलें हें वाचप आमकां सांगता एक खरो गवंडली कसो आपल्या शेळयांक राखता तसो सोडवंडार आमकां राखतलो आमकां सांबाळटलो Our God cares for us आनी जेजू जावन आसा जो आमकां राखता आमकां सांबाळटा आमची काळजी घेतलो राजा
जी कोण गाय हाडली जाल्यार तांचे गाय हांव बांदतलो, जी दुखोवल्यांत तांकां लागीं येतलो, तांची काळजी घेतलो, बऱ्या चोरवाक तांकां व्हरतलो, सांडलेलीं आसात तांकां हांव सोदून काडटलो. ही उतरां आमच्या देवाची. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी चोरी तर नदर मारल्या थंयसर आमकां जेजू हेंच कितें आमकां सांगता, स्वर्गाराच्यान कोण पावतलीं, स्वर्गाराच्यान कोण पावतलीं, आनी आमचो जेजू राजा कसो येतलो तेन्ना कोणाक थंयसर भितर वचूंक मेळटलें. बाबा भयणानो, जी कोण भुकेल्ल्यांक तांची भूक मारूंक प्रयत्न करतात पळय तांकां, जी कोण तानिल्लीं आसात तांकां उदक फावो करतात तांकां, जी कोण बोणकोणीन आसा तांकां कोण भेट दिवंक येता पळय तीं स्वर्गाराच्यान भितर सोदतलीं. दुखोवलेल्यांचे गाय बांदतात पळय तांकां. मोगाच्या भाव भयणानो, आयज ह्या मिसा भेटेन ती व्हड परबे दिसा आमी आयचो नियाळ करता आसतना आमकां दर एकल्याक कृपा मागुया. जिवितांत जायतीं जाणां सांडल्यान, जिवितांत जायतीं जाणां सांडल्यान, ह्या भावां भयणांची आमची सोदीक आमी वचूंक गरज. आमची क्रिस्तांव भावां भयणां सांडलेलीं आसात, आमचे राजकारबारी सांडलेले आसात. सांडल्यात कित्यान? दुडवांनी जायते फावटी. दुडू आमचे फुडल्यान येता तेन्ना आमी सगळीं कुड्डीं जाता आनी खंयचे वाटेन आमी वेता ती मागीर आमी नोको. भावां भयणानो, 1 तिमोथी 6:10 हातून आमकां मेळटा, दुडवांक लागून जायतीं जाणां वायट जिविताचे वाटेर गेल्या. मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल. आनी जरी तर आमी दुडवां फाटल्यान वचत आमी जिवितांत सांडटल्या. जायतीं जाणां भुरगीं हाता भायर गेल्यान, कित्याक आवय बापूय दुडवां फाटल्यान सांडल्यान. तांकां आपलें काम व्हडतें, वावर कोत्ता पळय तो व्हडतो, आख्खो दीस वावर कोत्तात, भुरग्यांक वेळ दिनात, भुरगीं सांडटात, आवय बापूय सांडटात. मोगाच्या भाव भयणानो, आमच्या राजकारबारा मदें कात आमी पळयल्यार थंयसर जायते फावटी कॉम्प्रोमायज हें उतर आयज आमकां दिश्टी पडटा. कॉम्प्रोमायज आमी कोत्ता आमचे वॅल्यूज, आमचे क्रिश्चियन वॅल्यूज, आमचे क्रिश्चियन आयडियल्स जे आमकां फावो केले हे पवित्र सभेन जायते फावटी आमी ते कॉम्प्रोमायज कोत्ता आयज काल. आनी हाका लागून जायतीं जाणां आमी सांडटा, वायट रस्त्यार आमी पावता. जिवीत कितें, खंयसर आमकां खुशालकाय मेळटा तीच आमकां समजना. नाका जाल्लेल्यो वस्तू फाटल्यान, संवसारी वस्तू फाटल्यान आमी सांडटा. आयज जायतीं जाणां भुरगीं तरणाटी मोगाच्या भाव भयणानो जिवितांत सांडलेलीं आसात. जायते फावटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड आमी जाणा मोबायल टॅक्नोलॉजी सगळें इंटरनेट ह्या वर्ल्डान सांडलेलीं आसात, एडिक्टेड जालेलीं आसात. आनी हातूंतली भायर सरूंक वाट सोदून काडूंक तांकां भोव अवघड जाता. भावां भयणानो, हें एडिक्शन जायते फावटी दिसून येता आमकां सगल्यांक. आमी आर लॉस्ट इन द मोबायल वर्ल्ड. कितलीं जाणां आसात आमी जरी तर नियाळ केल्यार, जरी तर आमी थंयसर घातल्यार स्क्रीन टायमर आमी ऑन केल्यार आमकां गमतलें कितले वरां दिसाची आमी आमच्या मोबायलाचेर आमी गुल जाल्लेले आसता, आमकांच खबर आसना. म्हाका दिसता मोगाच्या भाव भयणानो, more than 6 hours, 6 to 7 hours we are on the cell phone. आनी ह्या सेल फोनाचेर आसतना मोगाच्या भाव भयणान आमकां गमचें पासून ना, आमी सांडल्यान देखून, that we have gone astray. परतून येवपाक भायर पासून आमकां गमचें ना, पूण एक वस्त जरी तर 10 मिनटांची आमी मागणें करूंक, एक रोजरी करूंक आमकां उपगण येता. भावां भयणानो, हेच आयज काल आमचें जिवीत जालेलें आसा. आयज मेंटल इम्बॅलन्स जालेलें आसा. जायतीं जाणां मानसीक परिस्थिती सारकी ना, न्हीद सारकी पडना, इन्सोमनिया असल्यो वस्तू मोगाच्या भाव भयणानो आयज ह्या वस्तूंनी आमी गुल जाल्ले आसा, पूण आमकां खबर ना की आमी ह्या वस्तूंनी सांडल्या देखून.
आनी जेन्ना आमकां गमून येतलें हांव सांडलां आनी जेन्ना दुसरो आदार आनी सहकार दितलो ह्या दुसऱ्या म्हज्या भाव भयणांची कोण सांडल्यान तांकां नीट मार्गार येवंक तेन्नाच आमच्या जिविताची नवसोडणी जातली. तर आयज ह्या व्हड दिसा जेजूक आमचे मदीं दवरून आमी विचारुया, हांव खंयसर जिवितान सांडलां? भुरगीं कशीं, तरणाटीं कशीं, वाडलेलीं कशीं, खंय आमी जिवितान सांडटा? हांव दुडवां मदेकात सांडलां काय? हांव हे मोबायल टॅक्नोलॉजी, इंटरनेट वर्ल्ड हातूंत सांडलां काय? हांव म्हजें नार्सिस्टीक विजन, वर्ल्ड व्यू, हांव सारको वाक्को संवसार म्हजी पुजा करपाक आसा असल्या मनांत हांव सांडलां काय? आयज दर एकल्याक आमकां विचारून देवाची कृपा आनी मोजत सोगता सर्वां राजाच्या ताची कृपा ताची मोजत आमकां दर एकल्याक ह्या मिसा भेटेंत आमकां मागुया. सोगलीं आमी उबी रावया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो, आंकवार मरी थंय सोलमलो, पोंस पिलाता ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार सोडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची मागणी आमी दोनया देवाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्वांनी, याज्ञिकांनी आनी मोतवाशांनी जेजू सारकेलो हुस्को सांडलोल्या सोवें दवरूंक आनी तांच्या आदाराक तांणी पावूंक, तशेंच क्रिस्ती पोरचेक असल्या वावरान मार्गदर्शन दिवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडारांनी समाजाच्या सांडलोल्यांक वेगवेगळे आदार स्किम्स तयार केल्यात, ते तांकां पावोशें करूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या क्रिस्ती भावा भयणांनी सांडलोल्यांची सेवा सगळ्या धर्मीक चाली रितीचो फळ म्हूण ओळखून घेवंक आनी कोन्यांनी तें दाखोवंक देवा लागीं मागुया. ओबीत सोवेन सांडलोल्या सोवें जायतो बरो वावर चलता. केरीत भाशेन समाजीक मळार कारितास गोवा, कावन्सील ऑफ सोशल जस्टीस अँड पीस आनी डायोसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी ह्या खात्यांचो वावर सुफोळ कोर म्हूण देवा लागीं मागुया.
उत्सवीक वर्स 2025 ओबित्सोवेच्या सगळ्या वांगड्यांचो बरवंसो गोट करूं. उत्सवीक वर्साचो विशय बरवशाची यात्रेकारां हें मनान दवरून उत्सवीक वर्साची ओत्मीक तयारी समुदाय बांदून हाडूंक सगळ्या वांगड्यांक ओबित्सोवेच्या जिवितान वांटेली करूं आनी जेजूच्या मिसावांक मिसळ करूं म्हूण देवा लागीं मागुया. आयच्या हे नवेन समोर उमतात सेंट एन समुदाय माटवें, सेंट थोमास समुदाय व्हडलें बाट, आ लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्रांबाट आनी सेंट जोझफ समुदाय कोपेलबाट ह्या समुदायान रावतल्या दर एक वांगड्यांचेर देवाचें बेसांव घाल म्हूण देवा लागीं मागुया. दोनिया देवा ल्हानविकायेन आनी खावतीकायेन मागणी आमी तुका उबारल्यान तुका मानता तसलें आमचें जिवीत जावं आनी सोगलीं आमी एकामेकाच्या हुस्क्यान भरून एकामेकाक जंय खंय चोळी मोडी आमी सांडलेलीं आसाव थंयची सोदून काडूंक आमकां दर एकल्याक कृपा तूं दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बेटोनी वेदार गीत घेवया. C23 पेज नंबर 38. C23. मोच्या भावां भयणीनो मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सांग म्हूण मागात. तुमच्या आपल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मनी आमच्या सारके पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्पर मानून सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा पातकाचें मोगसणें जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ही बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटाव म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सोर काळे आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताक
आनंदाच्या तेलान माकून केलोय सासनाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सोर रचनेचो शांतीची तो निर्मूळ बोली खुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवण संपादली. सगळे रचनेक आमच्या अधिकारा खाल हाडून एक सासनीक आनी सर्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिलें. राज स्वताचे आनी जिविताचे, राज नितीचें, मोगाचें आनी संवस्थकायेचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. कुर्सानी गुरूचे वंगपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवण दारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी कार्दियल फेर्रांव आमच्या गोंडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसा भेटेन भाग घेतल्यांची आमच्या सगल्यांची, गरीब भावां भयणांची, पिडेंत कश्टवतल्यांची, जिवितांत सांडलोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती बागेवन चुसे
Bagiont Dorm Duta, Bagiont Jose Vaz, Bagiont Francis Xavier, आनी सोरकांनी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वोंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणेच शिकयलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी सरकार जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां टाळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराची चूक क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचोची येताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी खुशालकायेन आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. हो तो बरो गवळी आमा पातकांचे सोदीक सांडलोल्यांचे सोदीक तो ह्या संवसारांत आयलो. ह्याची सुपासत आमचें खरें क्रिस्तांवपण जियेतलीं एकामेकाक राखूंक सांबाळूंक फुडें सरतलीं आमच्या जिवितांत ताका स्विकारतलीं सगलीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Oh
Mogato
थोडो वेळ आमी आमचे दोळे दाखुया. आमच्या काळजान आयलेल्या दुनयाक आमी दिनवासुया, आर्गां दिवया. आयच्या दिसाक दुसरो दीस नोवेनाचो देवान आमकां फावो केलो. क्रिस्त राजाची परब आमी समोरुमल्या. किरीत भाशेन ह्याच राजाक आमच्या जिविताचो राजा जावंक थोडो वेळ आमी उगी रावन आमच्या काळजान आयलेले जेसूक दिनवासुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, सोमी जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाजीक परबे दिसा अमोर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तेंच जिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. बसूया. गेल्ल्या आयताराक कलेक्शन जालां 24,450.5 रुपया. दाबोली कॉपेलान 920 रुपया. सगळे मेळून 25,370.5 रुपया. फुडलो आयतार जावन आसा पयलो आयतार आदवेंताचो, म्हणटूच नवे सेवा धर्मीक वरोस सुरू जाता. सुत्राय आमी धरची. बाबा भयणीनो, आमी न्यू इयर पयले जानेरीक आमी करता खरो, पूण आमची सेवा धर्मीक वरोस येता त्या आयताराकतान सुरू जाता. म्हणटकूच ए वरोस आमी वाचप करतालीं तें आतां बी वरोस करतले हांव. म्हणटूच जायते फावटी विचारूंक येतात खंयचे वरोस चलता तुमी जाणू जावंक गरज. नवे सेवा धर्मीक वरोस म्हणटूच आदवेंताचो पयलो आयतार 3 तारखेर. आनी त्या दिसाक सान फ्रांसीस शावेराची परब जावची ना, वेस्पर जातले. आनी आयतार देखून देवाचो दीस तो आमी मनयता खरो, पूण 4 तारखेर आमी ह्या बागेवन सान फ्रांसिसाची परब समोरुमतले. आयताराक मिसां 3 मिसां. पयले मीस सकाळी 6:30 वाजता. मांडावळ करपी युक्रिस्टीक मिनिस्टर्स आनी चिकाली वेट पॅरिश सपोर्ट ग्रुप म्हणजे विडोज एसोसिएशन. दुसरे मीस 8 वाजता. मांडावळ करपी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज. तिसरे मीस सांजेच्या 5:30 वाजता. तेर्स, मीस आनी साल्व ह्या मिसार आमी वेस्पर करतले. किरीत भाशेन मिसाची मांडावळ करपी सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी समुदाय इग्रेजा. 3 तारखेर भुरग्यांक सांजेच्या 4:30 वाजता दोतोन जातली. पवित्र संस्काराची बोजवण आमी करता ती सकाळची जावची ना, पूण सांजे बुधवाराक आनी शुक्रारा दिसा आमी करतले 5:30 वरांचेर. ते सासचो ना, पूण आमी पवित्र संस्काराची बोजवण करतले. उपरांत मिसाची बॅट समोरुमतले. तीच नोवेना आमी करतले. आयताराचें ऑब्लिगेशन मी सोनवारा दिसा आमचे इगोजीन इंग्लीश भाशेन जाता आनी दाबोरी कॉपेलांत कोंकणी भाशेन जाता तें जावचें ना. ह्या सुमानाक येता त्या सुमानाक मागीर परब जाल्या उपरांत आमी तें परतून सुरू करतले. 25 तारखेर आमची नोवेना सुरू जाल्यान सकाळचे मीस 7 वाजता जाता आनी नोवेनाचे मीस तेच 5:30 वरांचेर. उपरांत मीस आनी साल. आमची परब डिसेंबराचे 4 तारखेर जातली. त्या दिसाक मीस सकाळचे 8 वाजता. पुर्बेचे मीस एकूच आसतले. 5 तारखे सावन आमी त्रिदूम करतले. म्हणटच इमाकुलाद सायबिणीची माडी त्या दिसाक जातली आनी उपरांत सकाळ आमी 3 दिसाक हें त्रिदूम करतले. 5:30 वरांचेर सदांचे पोरी तेस, मीस आनी साल पयलें नोवेन जातलें. आनी 8 तारखे डिसेंबराचे
आमी किरीत भाशेन इमाकुलाद सायबिणीची परब समोरून त्या दिसाक परबीच्या दिसाक 2 मिसां 6:30 वाजता सकाळी पयले मीस दुसरे मीस 8 वाजता हेच्या दिसाक समुदायाच्यो जमाती आसात 2 कडेन सेंट बार्तोलोमेव समुदाय होली क्रॉस युएन्सिओ फेर्नांडीसाच्या घरांत आनी दुसरी माउंट कामल समुदाय देवसुआ पिकेन लुइजिना लुकास हाच्या घरांत. चिकालीम स्पोर्ट्स क्लब किरीत भाशेन भुरग्यांचो क्रिसमस ट्री करता 21 तारखे डिसेंबराचे 4:30 वाजता. आमची सगळी तांणी माहिती तुमकां नोटीस बोर्डार घातलेली आसा. उपकार करून मागता तुमी ती वाचची आनी तांणी फोन नंबर दिल्लो आसा तांकां तुमी कॉन्टॅक्ट करचे. बाबून आमच्या दोतोनीच्या केंद्रान किरीत भाशेन आमच्या ह्या फिगोजींत दोतोनीचो केंद्र आसा तांणी किरीत भाशेन भुरग्यांक रोजरी म्हणजे तेर्साची कोंतां करूंक लायिल्ली. जायत्या भुरग्यांनी आपली एक मोतीन बरे तरेनी कोंतां केल्यात ती आतां आमी विक्रेक दवरल्यात. कोणाक तर जाय जाल्यार तांणी ती विक्रेक आसात ती घेवची म्हणून आमी मागता. 50 रुपया तुमकां कितेंय दिसता जाल्यार तुमी कुशीन दिवचे पूण 50 रुपयान ताचे वयर तुमकां दिसता जाल्यार दिवन तुमी हो पयसो येता तो कॅटिकेटिकल फंड हाका आमी दवरतले. हाच्या दिसाक कॅन्टीन आसतलें म्हूण कळयलां आनी थंयसर तुमकां खावपाच्यो वस्तू आसात. चिकन कटलेट ब्रेड बीफ चिली सॉसेज ब्रेड असले वस्तू आसात त्यो तुमी घेवचे म्हूण ती मागतात. हाचे सकिरीत भाशेन आमचे दिनवास फादर हेस्टेन फेरांव ताणें वेळ काडून आमकां देवाच्या उतराची प्रवचन करून देवाच्या उतराची मोडणी केली देखून काळजांतान पादवीकाराच्या नांवान PPCच्या नांवान म्हज्या नांवान आमी किरीत भाशेन ताका देव बरें करूं म्हणटा. फादर तुजेर आनी तुज्या वावराचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं. आतां आमी साल करतना सगळ्यांनी उबी रावचे शेवटाचे आशिर्वाद. मुखाच्या भाव भयणांनो हांवूय काळजांत हांव दिनवासता फादर वॉलमॅक्स फादर पिटराक आयच्या दिसा म्हाका ही संदी दिली देखून तुमचे मदेकात येवं देवान तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी आमचे सेमिनारींत राशोलची सेमिनार जायतीं जाणां पावल्या नासतलीं जायतीं जाणां घोडेक पावूंक ना नासतलीं. भुरग्यांक घेवन थंयसर येवचीं तांकां दाखोवचीं. जायते वर्सांचें ही इमारत ही सेमिनार आमची 400 वर्सां मायज आनी भुरग्यांक हाडून थंयसर यादनिकी जेन्ना तांची शिकोवण जाता थंयसर आकान्नी जाता तांकां हाडून दाखोवचें. कित्याक आमकां जरी तर वोकेशन्स मेळटलीं जाल्यार ह्या भुरग्यांक खबर आसूंक जाय खंय आमची आज डिओसिसीची व्हडली सेमिनार खंय आहा ती तांकां दाखयात. जाता जाल्यार ही सेमिनारींत येवचें भुरग्यांक घेवन एक दीस पिकनीक कशी येवन थंयसर भेट करची. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
바와 보이리 노에야 니아샤 바스키 복다 Sogli soitivon amso Deusu soy Jesus soy Jesus soy Sogling gaonya soy divon amso Deusu soy Jesus soy Jesus soy divon amso Deusu Soy divon amso Deusu soy Jesus soy Jesus soy divon amso Deusu soy Jesus soy Jesus Agiun Francis Xavieram ce pasot vinotico. Jesun basaila te amca favosaucia. Prantuia. Baba, odinticea locan cizuci oloftiu. Agiun Francis captuin darlor. Anita ce vorbi desa desancia loca. Tu ce pavitru subin vitor घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणाराची ओळख आमच्या काळसणी मनशांक दिवचे ताणे आमची काळसांत नासो आनी ताचेर बाबार दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोष भोगो आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवी देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमची काय शेवटाक गीत घेवया U20 पेज 240 U20 San Francisco Xaviera, ora